आज तुमच्या समोर मी हे केल हो नावाचो पदार्थ करून दाखयतले आणि हो जो केल असा तो शाकाहारी पद्धतीने खाव येता आणि जेंका नुस्तें खावपाक आवडटा ते नुस्तें खावपीचे लोक असतात त्यांच्या खातीर एक त्या पद्धतीने तो करू येता। माडये पासून केल करूया। माडयेचे 2 भाग केले। ती पहिली तासून घेवप गरजेची हा। चिरून ती अशी बारीक शिरे मारपाचे, फोडी करपाचे। त्याच्यान व्यवस्थित पाणी घाला म्हणजे ते सगळे फोडी बुडतले त्या पाणयान। तर हे आम्ही शिजवून चुलीचेर दवरूया। कांदो मिरसांग चिरून घेऊया। गावठी कांदे मेळ्ळे जाल्यार जिंदगीन मजा। अशी ती केणावपाची शिजल्या उपरांत तिका अशी केणावपाची। आम्ही चिरून घेतलेलो कांदो वर चवी खातीर मीठ, पिंडीची सोला घालपाची, बरी धरून केणावया। तेका एक बारीकशी परत एक उब दिवया। फायनली तेका आम्ही मातशी केणावया। आम्ही तेका फोडणी दिवया। हो इंगळो तो असो ह्या पदार्थाचेर मदी हे करून दवरप। तेचेर खोबरेल तेल सोडप। पुरा केल आम्ही केले। आता आम्ही जरा मत्स्य खवय्यांचो विचार करूया। त्या केलान आम्ही सुको बांगडो घालतली। तर आता आम्ही ह्या बांगड्याक काढूया। त्याचे आम्ही कपे काढूया। हो जालो किसभर केला बांगड्याचो। केलान आम्ही तो आता घालूया। आता तेल घातलेला हा बऱ्या तरेन धवळपाचो 2 मिनिटां खातीर चुलीचेर परतो दवर। हे आमचे नुस्तें खावपी मनशां खातीर केल।